सायबीण माय इगोर्ज मातयेची माय. इगोर्ज मात जावन आसा आमी सगळीं जाणां, फकत ही बिल्डिंगां न्हय, आमी प्रत्येक जाणां. कित्याक आमी प्रत्येक जाणां जेजूच्या कुडीचे सांदे. आनी ही इगोर्ज त्या वेळार घडोवन आयली जेन्ना जेजून खुर्साचेर आपले आवयक म्हणलें, हो तुजो पूत आनी ही तुजी आवय. ते मेरेन सावन ताणें ती आपली म्हणून घेतली, पूण तो आमकां सगळ्या जाणांक रेप्रेजेंट जाता. आनी हे भाशेन ती आमची सगळ्यांची माय आनी इगोर्ज मातयेची माय जाता. हे पाप साहेबांनी उच्चारलेलें. चड करून लूड्स सायबीण दिसती पडलेली तेन्ना 160 वर्सांचे पळय हें जाल्लें तेन्ना पाप साहेब बेनेडिक्टान तेणें तें ताचें उच्चारलेलें. जॉन पॉल दुसरो ताणें सांगलेलें की ती आमची माय म्हणून इगोर्ज मातयेची माय. पूण हें खरेपणी स्थापून हाडलां पाप साहेब फ्रांसिस्कान नोव्हेंबराचे 21 2018 ह्या वर्सा. ताणें ती आमची इगोर्ज मातयेची माय म्हणून ताणें स्थापून केलें. आनी पयलो सोमार पेंटेकॉस्ता उपरांत ताणें तें आदारून दवरलेलें आसा. तो ती आमची आवय कशी म्हणून आमी जाणो. पयल्या वाचपान आमी पळयलां जेन्ना एवेन देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें ना तेन्ना तिणेन पातकान पडोन आदांकूय पातकान ओडून घेतलो. पूण सायबीण माय तिणेन सदांच विस्वासी रावन आनी खुर्सा मोळी ती उबी रावन तिच्या पुताक ती तेंको दिताली. देवाची येवजणे प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत सारलें. तो बोली कसो आमचे पासत मेलो आनी ताणें आमकां सुटका दिली आनी तिणेन हे सुटके पासत ताका तेंको दिलो. ताका लागून तो आतां सगळ्या मदें आसा, आमचे मदें तो आसा. ताका लागून आमी सदांच इगोर्ज मातयेन येता वो इगोर्जे वता. कित्याक लागून एकल्यान मागणें केलें जाल्यार बरें आहा म्हूण न्हय, पूण सगळ्यांनी मागणी जर केलें ताचो वालोर खूब. एक बोडी आमच्यान मोडूंक जाता, पूण 3 बोडयो तर आमी धरीत आनी मोडूंक लागत जाल्यार केन्ना जावचें ना. तेच भाशेन जेन्ना आमी सगळीं जाणां काळजान थावन मागणें कोत्ता तेन्ना देव आमकां तें दितलोच. आनी बरें पळय तें सदांच तो आमकां दिता, रोखडोच तो दिता आनी भरपूर तो आमकां दिता. तर सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाक ओपून दिवया. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आमी ताका सांगया आनी तो आमचें सवें आपलो वावर काम फुडें व्हरतलो. कित्याक आतां आमी आमचो वावर न्हय, पूण जेजूचो वावर प्रत्येक जाणां आमी फुडें व्हरता. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावया आनी आमचे भितर आहा तितलें ताचें सवें आसा, ताचें सवें तें दवरया, भायर काडया आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्रपणी जियोया. सगळें ताचें दवरलें की तो तें सगळें स्विकारता, बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें नितळ करून तें काडून उडयता आनी आमकां आपल्या बरेपणांत तो दुसऱ्या सुस्कारान भोगता. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत सारया आनी आमी तर हें सत मानीत आनी ते भाशेन आमी जियेत जाल्यार खरीपणी संवसारांतूच आमी आदाम आनी एव जेन्ना त्या बागेंत आसलेली आनी देवा बरोबर ती जियेताली तेच भाशेन आमी आतां देवा बरोबर जो आमचें सवें आसा ताका वळखून आमचें जिवीत ताचे बरोबर सादतलें हांव.